Speaker sir, एक आन्सरच नका तू तो फक्त answer घेत दिना. Because answer is uploaded on the computer. स्पीकर सर आता थंडपणान हो Yes, क्वेश्चन थंडपणान. डिस्कस करूया. स्पीकर सर हो प्रश्न आहा गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्काचेर. गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क म्हणल्यार कितें की 191 विलेज पंचायती आनी 225 गव्हर्मेंट ऑफिसांक इंट्रानेट आनी कनेक्टिविटी दिवपाक 2009 एक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो. जे कॉन्ट्रॅक्टाक फायनान्स डिपार्टमेंट म्हणटा 228 कोटी 60 लाख रुपया मोडल्या. म्हजे कॅल्क्युलेशना प्रमाणे 292 कोटी वॉट एवर बी द फिगर, पूण 200 कोटीचे वयर मोडले 2009. काम सोंपपाचें आशिल्लें 2019. स्पीकर सर 2015 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल म्हळ्यार CAGन ऑब्जर्व केलें इन इट्स रिपोर्ट that the state-wide network established was not founded on proper contractual terms, due to which last-mile connectivity and routes between headquarters and village headquarters were poor and unstable. Speaker sir, हे observation आयले 2015. Speaker sir, काम सोंपपाचें आशिल्लें 31 जुलय 2019. अब रोहन खंवटो म्हजे बरोबर कलीग आशिल्लो मंत्री म्हणून आनी आमकां काडले 13 जुलय 2019. 10 जुलय 2019 रोहन खंवट्यान फायलीचेर बरयलें की फायनान्शियल नेगोसिएशन मे बी डन बाय एक्सपेंडिचर फायनान्स कमिटी and that the CM may speak finance department concurrence and thereafter approval of cabinet. Speaker sir, हें जेन्ना ताणें फायलीर बरयलें ही तारीख आशिल्ली 10 तारीख म्हळ्यार 3 दीस पयलीं तुका काडचे पयलीं. तेन्ना आमचो जो भट आहा ते भटाक हांव सदां तोंड मारता, आज बावडो दिश्टीच पडना. भटान स्पीकर सर बरयलें की देर इज फायनान्स डिपार्टमेंट म्हजे कडेन नोटींग आहा, देर हॅज बीन मेजर टेक्निकल नॉन कॉम्प्लायन्स according to Department of DOIT, Information Technology, and hence extension may not be considered as recurring one for every year. Speaker sir, Price Waterhouse Cooper 2016 थर्ड पार्टी ऑडिट म्हणून ताका तुमीच अपॉइंट केल्लें. तांणी म्हणलें सबसिक्वंट टू CAG ऑब्जर्वेशन्स की 4 ऑप्शनां आसा, तातूंत 2 ऑप्शनां वेर ऑफ फायंडींग रिप्लेसमेंट पार्टनर एंड एक्झिटींग आउट ऑफ द प्रोजेक्ट. स्पीकर सर, हे सगळें जावन 31 जुलय 2019 मुखेलमंत्र्यान कॉन्ट्रॅक्ट एक्सटेंड केलो ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडिशन फॉर 1 year. तेन्ना स्पीकर सर हें जातकर बाब रोहन खंवटो आनी हांव म्हजे हे सायडीन आशिल्ले ओपोजिशनान. तेन्ना रोहन खंवटो मुखेलमंत्र्याक खूब वस्तू म्हणटालो आनी एक म्हणटालो की वॉशिंग मशिनान गेले, मागीर ताका तो आनी कितें म्हणटालो प्रश्न विचारात प्रश्न हांवें केन्ना म्हणूंक नाय. सोड स्पीकर सर. आतां 2023 हो कॉन्ट्रॅक्ट आनी 1 वर्साक एक्सटेंड जालो आनी अशी सगळीं जर एक्सटेन्शनां पळयलीं जाल्यार 4दां जालीं. फायनान्स डिपार्टमेंटान 2022 अशें म्हणलें की डिपार्टमेंट हॅज प्रपोज्ड 4th time extension. 22 crore 80 lakhs for proposal appears exorbitant as new technologies are available. हें म्हजें न्ही, हें फायनान्स डिपार्टमेंटाचें नोटींग 2022. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान ते ओवररूल केलें आनी एक्सटेंड केलें. आतां ऑगस्ट 2023 तुमी ते 4 वर्सां एक्सटेंड केलां अप टू जुलय 2027. एक मिनिट विचारता, एकूच मिनिट. तुमी स्टोरी आयका न्ही मातशी, हांव कांयच बोवाळ ना, सुशेगाद. 2027 मेरेन आनी एक्सटेंड केलें. 91.44 crores आनी दिले, म्हळ्यार 91.44 crores पयलींचे, 91.44 crores आतांचे, 182 कोटी रुपया दिले. आतां कितें स्पीकर सर हें एक UTL म्हणून ती कंपनी, तांणी घालाक फायबरान ते कनेक्टिविटी करतात. ते मदीं गोवा कितें तें आमी घेतात तें जी वेव म्हणून ते विकता, हांवूय घेता तांचे, आमी पयशे दितात, ते पयशे बी तुका मेळटा पळय. एनीवे स्पीकर सर, हांव आतां पयलो तुका सप्लिमेंटरी घालता. 2022 तुवें एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भरत नेटा खातीर घेतलो फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. 36 पानांचो रिपोर्ट आनी सगळी फायल स्पीकर सर ही म्हजे कडेन आहा हांगा. आतां हो सेंट्रल गव्हर्मेंट फंडेड प्रोजेक्ट, म्हळ्यार गोंयच्या सरकाराचें कांयच वचनाशिल्लें. हांव एक प्रश्न तुका पयलो करता, वाय डीड यू अबॅन्डन दीस and continue with the exorbitant old technology UTL Goa broadband project?
हें उतर जें आहा पळय एक्झॉर्बिटंट ओल्ड टॅक्नॉलॉजी हें म्हजें न्ही हें फायनान्स डिपार्टमेंटाचें उतर. स्पीकर सर, जसो विजय उलयला तसो म्हाका आतां उलोवपाक मातसो टायम दी, डिस्टर्ब करनाका. शकात रे 2009 स्पीकर सर, स्वान प्रोजेक्टाच्या अंडर UTL was taken on board in 2009, not on BOOT basis but on BOO basis. BOOT म्हणजे build, own, operate, transfer, आणि in this it was build, own, operate, transfer to the government नाशिल्लो. तेन्ना जवळ जवळ 400 ऑड कोटी आशिल्लो जेन्ना बूट आशिल्लो. तेन्ना मनोहर पर्रीकर जी तेन्ना ऑपोजिशन आनी हेवटेन दिगंबर कामत तेन्ना चीफ मिनिस्टर आसतना तांच्या डिस्कशनान दे नेगोशिएटेड अ प्रायस which came to 228 crores to be paid over 10 years in a QGR in 4 quarters, where every year outgo is 22.8 crores from 2009 to 2019. 10 वर्सां हो टोटल तांकां आशिल्लो. 2018-17 जेन्ना आमी बरोबरच आशिल्ले, मनोहर भाई बरोबरूच तेन्ना, आनी तेन्ना मागीर डॉक्टर प्रमोद सावंता बरोबर, तेन्ना हो विशय स्पीकर सर इन 2019 सिन्स इट वॉज एंडिंग, इन 2018 म्हणजे 17-18 ह्या भितर आमी PWCक ऑन बोर्ड केलो आफ्टर लुकिंग एट वॉट आर द पॅरामिटर्स अवेलेबल. आनी म्हाका दिसता म्हाका याद जाल्यार निक्सी मॉडेलान तांकां घेतिल्लो फ्रॉम द सेंटर एम्पॅनल कन्सल्टंट्स. PWCक रिपोर्ट करपाक जवळ जवळ ऑलमोस्ट 1 वर्स लागलो स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता समवेअर इन एप्रील ऑर मे 2019 दे सबमिटेड अ रिपोर्ट. आतां स्पीकर सर GBBN तो 2015 जे ऑडिट सांगता त्या ऑडिटा खातीर स्पीकर सर देर वॉज एक्सटेंडेड GBBN which was coming in place at that particular time, which was called as Gap 1 आणि Gap 2. स्पीकर सर पयले GBBN जो तो म्हणटा 2009 अंडर स्वान प्रोजेक्ट, it connected only 191 village panchayats and it connected 225 office building locations, total coming to 414 total locations, which was done by UTL. ह्या हाका 10 वर्सां आशिल्ली स्पीकर सर. आतां प्रॉब्लेम कितें जाल्लो तो म्हणटा तो फुडें मेळून आशिल्लें म्हणून. when the government at that time realized की 2015 that we are not able to get further network from the village panchayat, बाबा स्कूल जावं बाकीचे लोकेशन जावं, they made Gap 1. Gap 1 was under extended GBBN स्पीकर सर. तातूंतल्यान लास्ट मायल कनेक्टिविटी मेळची म्हणून विदीन 500 मिटर्स जे आसा ते 802 लोकेशनां टोटल करून घेतली अंडर Gap 1, which included government departments, corporations, schools, various गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट येताले मरे तातूंत. ना गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट पयलींच आहा तुजे कामाक. सर गव्हर्मेंट लोकेशन 225 जे नाशिल्ले जे लिस्ट तुज्या एनेक्चरानूय आसा ते लिस्टाक स्पीकर सर वॉज टेकन इन Gap 1 2015. ताज्या मागीर स्पीकर सर स्कूल्स बाकीचे विच वॉज बियॉन्ड 500 मिटर्स फ्रॉम द पॉप लोकेशन, म्हणजे कितें UTL जे कनेक्टिंग दिल्ली द लास्ट पॉप लोकेशन म्हणजे पॉयंट ऑफ प्रेझन्स वॉज द विलेज पंचायत. आता विलेज पंचायती कडल्यान विदीन 500 मिटर्स वॉज Gap 1. After 500 meters was Gap 2. This was taken then to give a total ring typology घेवन पूर्ण तरेन कनेक्ट करपाक तेन्ना तो सरकारचो त्या टायमाचो प्रयत्न आशिल्लो, जातूंतल्यान आनी 714 लोकेशनां अटॅच जाली. टोटल मारली जाल्यार स्पीकर सर 1492 लोकेशन्स गॉट अटॅच्ड अंडर दीस एग्रीमेंट. नाव लास्ट टायम वेन आय स्पोक अबाउट इंट्रानेट आनी इंटरनेट, जेन्ना गव्हर्मेंट रिंग टायप आसता स्पीकर सर, इट इज इंट्रानेट म्हणजे भायलो मनीस येवन भितर करूंक मेळना, चॅक करूंक मेळना. It is within the government offices or within the place where it is connected. Internet somebody allows somebody else to come in and do it. हातून जो G-Wave ताणे टॉपिक काढलो स्पीकर सर, तातून आज पर्यंत सरकाराक एनावळान 12 कोटी रुपया आयिल्ले आसा फ्रॉम G-Wave एज पर्संटेज ऑफ द रेव्हेन्यू शेअर टू द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. आता टॉपिक येता स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट. 2018 आनी 19 जेन्ना आमकां रिपोर्ट मेळ्ळो, वी वर गिवन 4 ऑप्शन्स बाय ते हांवें सांगलां ते रिपीट करू नाका. हांव रिपीट करना. आतां म्हाका डिस्टर्ब करनाका. तुका केल्लो ना हांवें सांगलां मातसो. तें. तूं टायम पास करता. ना टाइम पास करना. रिप्लाय जावं न्ही कित्याक लास्ट टायम टायम पासूच जाल्लो. दिवं द्या वेळ दिता. स्पीकर सर तुका हांवें स्पेसिफीक विचारलां भरत नेट कित्याक घेवना तुवें. कितली यंत्रणा फुडें गेली जाल्यार डब्ब करून वयल्यान कांय पडूंक शकना आनी सगळी तुका कनेक्ट जावंक शकना. UTL जेन्ना आसा इज नॉट ओनली अबाउट फायबर, इट इज ऑल्सो इक्विपमेंट्स विच आर कनेक्टेड इन एवरी ऑफिस विच इज कॉल्ड एज पॉप लोकेशन, पॉयंट ऑफ प्रेझन्स, थंयच्यान कनेक्टिंग जाता. आता 2019 सेंटिमेंट्स आय एग्री विथ हिम, कित्याक चेंज जालें ना. ऑपरेशनली जायना आशिल्लें म्हणून हांवें 2019 बरयल्लें स्पीकर सर, कित्याक इमिजिएटली जावंक शकना जाल्यार तांच्या कडेन आमी त्या खातीर ऑप्शन C घेतिल्लो. आनी वी वेंट विथ ऑप्शन C वेर UTL कडेन उलोवन जाय जाल्यार एक्सटेन्शन करचें तेन्ना
आज 1924 झाले. वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम एक्सटेन्शन विच कुड हॅव बीन डन देन इन 2019. आय एम कमिंग बॅक टू दी स्पीकर सर. आता त्या टायम फ्रेमान भरतनेट जो तो म्हणटा पयलो भरतनेट जो आयलो स्पीकर सर ताज्या पयलीं गव्हर्मेंट ऑफ गोवा दॅट टायम when honorable CM was there and I was not there, त्यांना त्यांनी BSNL कडल्यान स्पीकर सर प्रपोजल घेतलो. BSNL कडल्यान प्रपोजल 106.45 crores only for bandwidth without equipment, without switches. ऑप्शन सी घेतले न्ही तुवें ऑप्शन एक मिनिट सोपयता. ऑप्शन सी एकूच मिनिट BSNL and स्पीकर सर 106.45 crores दिलो for that option which you were paying 22.85 crores. So government decided not to go with BSNL. मागीर आमी जेन्ना हो सरकार आयलो स्पीकर सर, वी स्पोक टू सेंटर and we were asking them whether what we can do. Simultaneously BharatNet 2.0 जे गोंय सरकार करूंक सोदताले स्पीकर सर, estimated cost was coming as capex, capital cost was coming as 484 crores आणि opex म्हणजे operational cost for 10 years was coming as 248 crores. Total दिल्ल्याला 784 crores जाताले. 784 crores मोडचे काय ना, which was also announcement in CM's budget head. त्या टायमार सेंटरान म्हणलें की वी विल प्रोवायड एसिस्टन्स आणि तांणी स्पीकर सर तेन्ना अंडर कॅपिटल सपोर्ट एसिस्टन्स अ लॉंग टर्म लोन 50 कोटी आमकां दिले. 50 कोटी स्पीकर सर कांयच काम जायना आशिल्लें आणि ताज्या खातीर वी शिफ्टेड टू अ मॉडेल ऑफ PPP म्हणजे 1/3 आमी घालतले, 2/3 कोणे तरी येवन पार्टनरान घालचो, मॉनिटायज करचो. कित्याक फक्त गव्हर्मेंट ना, रिलायन्स येता आणि खंयचे सर्वीस प्रोवायडर येता, सगळ्यांनी तो डक्ट वापरचो, 96 कोर वापरचो आणि तातूंतल्यान आमकां रेव्हेन्यू मेळचो आणि सरकाराची यंत्रणा चलची, हें आमी करून घेतलें स्पीकर सर. त्याच टायमार भरतनेट 3.0 आयलो आणि सेंटर टूक अ डिसिजन इन 2022 दॅट वी वील डू अ टोटल सेंटर वायज स्टेट वायज ऑल फायबर वी वील ले म्हणून सेंटरान डिसिजन घेतलें. सो 784 crores आमकां मोडचें ना, पूण आतां तरी आमी त्या हातून आसा की 784 crores आमकां मोडचें पडचें ना. आणि आमकां जेन्ना लास्ट कॅबिनेट जाली जस्ट बिफोर दीस गव्हर्मेंट वेंट इनटू इलेक्शन्स एट द सेंटर, तेन्ना स्पीकर सर वी वर टेकन अंडर द 4th block वे कर्नाटका, पुडुचेरी आणि गोवा हॅज बीन इन्क्लुडेड इन क्वेश्चन आन्सर दिना दिता सगळं दिता तुका. लेट मी कंप्लीट हातून घेतलो. आतां स्पीकर सर तांणी 1300 किलोमिटर तांणी टोटल घेतला आमकां दिवपाक. आमी मागला 3100 कारण आमी हर घर फायबरान मुख्यमंत्र्याचे आणि आमच्या हातून तकले नाशिल्ले की वील कनेक्ट एवरी हाऊस इन द रुरल. इन द सिटी एवरीबडी इज कनेक्टेड बट रुरल कनेक्टिविटी सगळ्यांक मेळची म्हणून सेंटरान 4G सॅच्युरेशन BSNLचे केलें आणि योटेंतल्यान कनेक्टिविटी आमी दिली. ताज्या खातीर जेन्ना फायनान्सान रेज केल्या क्वेरीज, फायनान्स आपल्या हातूंतल्यान सारको आशिल्लो स्पीकर सर, बट इन्स्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी फ्रॉम द स्टेट एक्सचेकर, इफ वी आर गेटिंग स्ट्रेट विदाउट स्पेंडिंग अ मनी, वी आर गेटिंग अ स्कीम फ्रॉम द सेंटर. वाय शूड वी? ताज्या खातीर स्पीकर सर 106 कोटी BSNL जे वर्साक मागताले, ताज्या अगेन्स्ट 22.8 crores जो आमी पयर कॅबिनेटान पास केला 2 + 2 years, ते 23, 24, 24, 25 2 जाले, 25, 26, 26, 27 कितें केलां हातून स्पीकर सर? अंडर द सेम थिंग सगळे रावटर चेंज, स्विचीस चेंज, सगळे तो जितले जे प्रॉब्लेम जाले आसा तो म्हणटा आउटडेटेड जाला, सगळें जाला. पयर बाबुशान टॉपिक घेतली रावटर स्पीकर सर ऑल रिप्लेसमेंट तुका जाय जाल्यार इन डिटेल स्पीकर सर आय विल रीड आउट what we will do under amended BharatNet to give Goa a very clear connectivity. BharatNet कित्याक amended उरलें? तूं तांकां 27 मेरेन दवरला मरे. कोणाक? 27 मागीर तुमी उरतले म्हण जाणा तूं. स्पीकर सर स्पीकर सर विजय शेट्टी स्पीकर सर ना 27 पर्यंत प्रॅक्टिकली आज समज सुद्धा म्हाका सेंटरान पैसे दिले, आमी स्कीम चालू केली, कमीत कमी 2 वर्सां लागची ना आमकां फायबर ले करपाक प्रॅक्टिकली थ्रू आउट गोवा थ्रू 3100 किलोमिटर्स. ताज्या कडेन समज आनी यंत्रणा आसा की एक दिसान जाता हें काम, ताणें सांगचें वी वील डिस्कस. पूण जी प्रॅक्टिकली जाय तातूंत नेगोशिएट करून स्पीकर सर वी हॅव हॅड सर्टन प्लेसीस वे लास्ट मायल कनेक्टिविटीक प्रॉब्लेम येताले. सो तांकां एडिशनल ते कॉस्ट मागताले. दे वर आस्किंग कित्याक तेन्ना जेन्ना फायनलायज केल्ले स्पीकर सर दे वर अंडर द परवी ऑफ सर्वीस टॅक्स एट 10% आणि दे ट्रान्सिटेड इन टू GST ऑफ 18%. आमी ₹1 तांकां एक्स्ट्रा दिल्लो ना, तांकां इन्क्लुसीव दवरूंक लायिल्लो आसा. एडिशनली जितले इम्प्रोवायजेशन करपाक जाय इन ऑल द पॅरामिटर्स ऑफ सप्लायींग दीस बँडविथ आणि बाकीचे एन अपग्रेडेशन इज इन्क्लुडेड इन द स्कोप. जाय जाल्यार तो स्कोपूय तुका दिता. स्पीकर सर प्रश्न सादो विचारलेलो तुवें BharatNet एबेंडन केलें आनी केलें जाल्यार कित्याक केलें? ताणें आतां सगळी इतिहास हो सांगलो. इतिहासान अरे हांव उलयतां मरे आतां सुशेगाद उलय, आबूज जावं नाका. स्पीकर सर आबूज कित्याक जाता न्हू?
हाणें हेंच उलयल्लें पयलीं आनी वॉशिंग मशीन म्हणिल्लें हो तेन्ना भश्टूंक नाशिल्लो हो आतां ते वॉशिंग मशिनाक जगान भश्टलो आनी आतां दुसरे भशेन उलयता म्हणून मोठ्यान उलोवचें पडटा हांव थंयच आहा म्हणून हांव सुशेगाद उलयतां स्पीकर सर येवंक सोदतालो पावलो ना म्हणून खासता इकडे आतां तुका फुडें प्रश्न सांगता विचारून घ्या प्रश्न विचारून घ्या. स्पीकर सर हांव तुमकां एक मागतां UTL म्हणटा ती सेम आमकां जी वेव म्हणून आमकां लोकांक विकता कनेक्शन कितल्या जाणांक विकता आनी कितले पयशे तुका मेळटा दिले मरे तुका कितल्या लोकांक दिता रे कितल्या लोकांक तुका आमचे consumer कितल्या दिता तुका? कितले पयशे तुका मेळटा एज ऑफ डेट सरकाराक कितले मेळटा तुका न्ही सरकाराक रे एज ऑफ डेट कॅल्क्युलेशना प्रमाणे 12 कोटी मेळिल्ले आसा तो म्हाका कितें मेळा सरकाराक कितें मेळा तुका कितें मेळटा तें सांगता हांव. त्याच जगान आसता तुका कितें मेळटा तें सांगता लास्टाक स्पीकर सर एक मिनीट स्पीकर सर मुखेलमंत्र्या कडच्यान ताणें 2019 मागलें कॉन्फरन्स ऑफ कॅबिनेट ताणें म्हणलें कॉन्फरन्स ऑफ कॅबिनेट जाय मुखेलमंत्र्यान कॉन्फरन्स घेतलें ना डायरेक्ट सायन मारली हाका काडलो सायन मारली आनी एक्सटेंड केलें स्पीकर सर मागीर 2023-24 ही जी 4 वर्सां आहा ती एक टेबल नोट म्हळ्यार कितें लास्ट मिनीट येता ती टेबल नोट हाडून 2027 मेरेन हें एक्सटेंड केलें स्पीकर सर टेबलाचेर कितें आसता जें खावपाचें आसता पळय तें टेबलाचेर आसता GMRचे टेबल नोट आयिल्ली ही काजिनोची टेबल नोट आयिल्ली ही आतां टेबल नोट आयल्या सो हातून स्पीकर सर 182 कोटी रुपया जे नेटवर्क तुमचेंच ताकाच पयशे हे दितात आनी केन्ना मेरेन दितात 2027 मेरेन म्हजो क्वेश्चन स्पीकर सर सादो आहा फायनान्स डिपार्टमेंटान 2022 ऑब्जर्वेशन केलां की हें तुमी करता तें चूक ही एक्झॉर्बिटंट रेट हे सबस्टँडर्ड मटेरियल तुमकां प्रायस वॉटर हावस कुपरान सांगलां हांव मागता स्पीकर सर ज्युडिशियल प्रोब हाजेर कित्याक हे 182 कोटी चॅक कर पयलीं स्पीकर सर GMRक 207 कोटी ऑन शोर कजिनोक 349 क्रोर्स आतां 182 3 दिसांनी 738 क्रोरांची स्कॅमां भायर सरिल्लीं आहा आनी तूं म्हणटा हांव थंय येवपाचो आसलो तुजें आनी काडटा भायर हें आतां पयलें 182 जें सांग तूं तुजें आनी 27 मेरेन उठपाची खबरो उलोव नाका स्पीकर सर हे एडवान्स लूट मारता ते आतांची न्ही एडवान्स फुडें आनी ते पसून टेबल आयटम हाडून खंयच्याच कॅबिनेट मंत्र्याक खबर ना हे कितें हाडटात ते आनी हे ते भशेन केल्लें आहा स्पीकर सर हांव मागता हावस कमिटी हातून इन्वेस्टिगेट करपाक बेस्ड ऑन फायनान्स डिपार्टमेंट हे ना जाल्यार आय विल एस्केलेट दीस इन द कोर्ट ऑफ लॉ स्पीकर सर ही लूट ही सरकाराची लूट ही कॉमन मनशाची लूट हे पयशाचे सर्वसामान्याचे आहा हांव मागता ते येडेन विचारल्यार तो बोलती स्टोरी सांगता स्पीकर सर तो आता तुवें कितें म्हणलें हांव थंय येवपाक बसून सोदतालो बसून घेयात हे आन्सर तुजें हे आन्सर बसून घेयात प्रश्न झाला तुमचा उत्तर स्पीकर द्या. सर एक सादें ताका सांगता जी कॅबिनेट नोट येता ताका फायनान्स क्लिअरन्सूच मेळून येता ना 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 कॅबिनेट नोट ओव्हर रूल करून आयिल्ल्या स्पीकर सर विजय सर, कॅबिनेट नोट कॅनॉट कम विदाउट फायनान्शियल कन्करन्स फुल आहा RTI स्पीकर सर कॅबिनेट नोट सर. कितें तुम्ही पैसे खातात श्री विजय पयशे सर, लूट उत्तर मार दिवाळे. मारतात. बसून तुम्ही घ्या, काय बसून स्पीकर आहात? सर कितें बोलता? पैसे खाता बसून पैसे घ्या. खाता कितें खाता विजय सरसाय बसून घ्या. स्पीकर सर उत्तर दिवाळे. कितें उलोवप हे विजय सरसाय बसून घ्या. स्पीकर सर एक न्यूज नेक्स्ट डे न्यूजपेपरार करपाक 182 स्कॅम करता 182 टेक्निकली विजय सरसाय उगी उचलून तुम्ही प्रश्न विजय सरसाय तुम्ही प्रश्न विचारलो तुझा प्रश्न विचारा मी विजय सरसाय तुम्ही बसून घ्या. स्पीकर सर आम्ही पॉइंट आन्सर दिता कमिटी कर एक विजय सरसाय तुम्ही प्रश्नाची उत्तर नका स्पीकर सर उत्तर नका तुमका. उत्तर नका. बसून जाय बसून घ्या. ताका फक्त पिक्चर दाखोवंक जाय उत्तर नाका ताका पॉइंटेड क्वेश्चन आशिल्लो हांवें पॉइंटेड रिप्लाय दिली कॅबिनेटाक जेन्ना येता स्पीकर सर तेन्ना तुका फायनान्शियल कन्करन्स घेवनूच येता फायनान्सा कडेन मिटींग घेवनूच जाता जेन्ना फायनान्साक एक्सप्लेन एक विजय सरसाय नोट वाचली म्हणून काय? स्पीकर सर लेट मी कंप्लीट तुका जाय फायनान्साची आता सोपयता मरे टेबल ऑफ द हाऊस स्पीकर सर वॉट इज RTI घे हे कितें बरयला दोर हे भटाचे गी मरे भट जाल्यार भटाक विचार मरे हांगा म्हाका विचारता हांव सांगता तुका This is the fourth time the contract has been extended. 22.8 crores for this proposal Because, appears sir, to be yes, exhausted. sir.
स्पीकर सर उत्तर दिऊ finance दे. पहिली उत्तर department दिऊ दे. का सर फायनान्स विजय शेट्टी साहेब जरी एक विजय शेट्टी साहेब सर. तुमका जो प्रश्न तुम्ही जो प्रश्न केला त्याचे प्रश्न उत्तर स्पीकर दिऊ सर. दिले का तुका वेळ दिता न्ही तुमका स्पीकर सर समज डिस्कनेक्ट केल्ले वोत बोळ मारपाचो सगळे सिस्टम डाऊन पडले गव्हर्नमेंट डाऊन असा कांयच चलना गोवा ऑनलाईन चलना सर, 4 वर्सां- लेट मी कंप्लीट 4 वर्सां- ऑन माय फीट पुढे 4 वर्सां- ऑन माय फीट स्पीकर सर सत्तावीस फगडा झालेल्या फायनान्स डिपार्टमेंटाक ओव्हररूल केला Speaker sir. ओव्हररूल केला स्पीकर सर टोटल कनेक्टिंग ई पगार जावं फायल मॅनेजमेंट सिस्टम जावं धरणी जावं क्रॉप सर्वे जावं CCTV जे पुलीस डिपार्टमेंट घाला ते जावं सगळे इमेजिन स्मार्ट सिटी जो CCTV आसा ते डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट जावं नाल्यार बाकीच्या गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्सांक ऑफिसांक कॉर्पोरेशनांक इन्स्टिट्यूटांक सगळ्या कडल्यान हे इंट्रानेट फॅसिलिटीज मेळटा जे 22.85 crores जे 2009 दिताले कॉस्ट ऑफ एस्कलेशन सगळे सोडून आज न करता वी हॅव स्टक टू द सेम थिंग लास्ट 2 वर्सां ज्यांनी सर्व्हिस प्रोवायड केली ताका आमी पे केलंय आणि फुडल्या 2 वर्सांक करता आसतना Extend बी तूं केलना. सवलत extend करपाक. विजय शेट्टी साहेब. स्पीकर सर 22.85 क्रोजाचेरूच वॉट एवर रावटर ताका फूल दिता स्पीकर सर वॉट ही इज सपोज टू बी डुईंग विदीन दीस पर्टिक्युलर कॉस्ट वेर ही हॅज टू स्ट्रीमलायन अँड गिव अस द सेम क्वालिटी आता स्पीकर सर मॉनिटरींग तो डावन म्हणटा STPI अपॉइंट जाल्ली स्पीकर सर टू मॉनिटर दी सिस्टम फॉर तू हे सायडीन आसतना कितें उलयतालो तें दाखोव हांव सांगता ताजें हांव दाखोव तें सांगता हें कितें उलयलें तें 2020 स्पीकर सर तूच कितें उलयतालो तें दाखयता. म्हजो हांवें इश्यू तें जो हांव आशिल्लो म्हजो इश्यू जो आशिल्लो तो आजूय CAG ऑडिट करता तो इश्यू सेटल जालो ना वॉशिंग कसो मशिनान जातलो? गेलो कसो जातलो वॉशिंग मशिनान गेलो हांगाच्यान थंय वॉशिंग पावलो मशीन तू आता येवपाचो आसा तेन्ना हो, उलया. प्रस्ताव विजय शेट्टी साहेब प्रश्न सर. स्पीकर विजय सर शेट्टी साहेब. येवपाचो आहा स्पीकर सर उत्तर दिवन answer. ताका. स्पीकर सर माय मेदासूक आमी घेतलो सोल्युशन फॉर 5 years STPI वॉज मॉनिटरिंग आता मेदासू करताले 24 पर्यंत आणि वी एन्श्युअर दॅट विथ दीस पर्टिक्युलर मॉनिटरिंग खंय समज डाऊन टायम आसा जंय पेनल्टी घालपा जाय थंय पेनल्टी घाल्ली आसा जंय तांणी SLA पॅरामिटर्स मॅच करुना तांकां डिडक्शन केल्लें आसा जंय 5% रिटेन्शन करपा जाय ते 5% रिटेन्शन केल्लें आसा जे इश्यूज आसा स्पीकर सर CAGन रेज केल्या वी आर रिप्लायंग टू द इश्यूज द सेम कन्सर्न्स वॉट वी हॅव टू प्रोवायड अ गुड कनेक्टिविटी थ्रू आउट गोवा नॉट ओनली फॉर द प्रेझेंट सिच्युएशन बट एक्सटेंडेड तो फक्त घेऊन बसला UTLचे ताज्या मागीर स्पीकर सर गॅप 1 आणि गॅप 2 घेतिल्ले विच वर गिविंग बियॉन्ड 500 मिटर्स ते घेऊन बसले आमी सो आज आमकां सेंट्रा कडल्यान स्पीकर सर समज आमकां फूल मेळ्ळे पयशे 1 रुपया मोडना आसतना विदीन दीस 2 years वील ट्राय टू कनेक्ट गोवा सो हातून आमचो आउटगोन 2 आसतलो years ना. वयल्यान मॉनिटायज जातले कितले वर्सां वयल्यान उरल्या स्पीकर आज कितली वर्सां उरल्या 27 3 वर्सां हा मागीर 2 years मागीर 3 वर्स तिसऱ्या वर्स ताका ओगीच 22 कोटी दिले तुवें अरे हाव कुड यू डू इट कितें उलयता 27 मेरेन सर एक्सटेंड फाल्यां समज आमकां सेंट्रल कडल्यान स्कीम मेळ्ळी हांव नेट हांगा भायल्या भायर घालतलो भितर म्हणजे नुस्तें तें की खाली गरयल्यान नुस्तें काडलें आनी व्हेलें घरा कडेन स्पीकर सर कितें उलयता स्पीकर सर? साम- ज्युडिशियल कितें तरी इन्क्वायरी जावपा जाय जाय. हातून हे स्कॅमूच हे 100% स्कॅम कितें स्कॅम 100% हे जर BOT जाल्ले तेन्नाच जर BOT जाल्ले जाल्यार हे इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकाराचे जातले आसले Yes. तेन्ना BOT जावंक ना म्हणून आज हो प्रॉब्लेम येयल्लो कोणे आसा. गेले ते प्रश्नकाल- कोणे गेले? तोय हा तुमचे बरोबर उलटा तेन्ना. मंत्री, तो तुमचे बरोबर हा. प्रश्नकाल हांगा सोंपता वेगळे उलय मरे तू हे विजय शेट्टी साहेब प्रश्नकाल एक क्वेश्चन नंबर हांगा सोंपता